काँग्रेसीचे नमन तुका गोंयकारांनी नेट धरला अभियान मांद्र्या पावले। बीजेपी सरकारा आड जनमत तयार करपाचो यत्न। प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकार मांद्र्या मतदारसंघात पावलो। बीजेपीच्या राजवटीत खंय लोक म्हारगायेन हुलपता। मांद्र्या पेडण्या पोलिसांची दादागिरी चल्ल्या म्हूण काँग्रेसीचो आरोप। सोपटे म्हणटा तो खंय विरोधी आमदार आसूनय कामां करता। नमन तुका गोंयकारा, आयज आमी हांगा अध्यक्षा बरोबर मांद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सीत पावल्ली आसा सांजचे। आमचे बायलांनी महिला काँग्रेस जेन्ना आमचो संपर्क आयलो उलयली तेन्ना बायलांनी खरें खंय तरी तिडक मारिल्ली आसा। ती म्हणपा लागल्या की भाजी कितली म्हारग जाल्ली आसा, पेट्रोल कितले म्हारग जाल्ले आसा, लायटे बील कितले म्हारग जाल्ले आसा, उदका बील कितले, पोट तिडकेन बायल्यो आयज रागान बशिल्ल्यो आसा। त्यो म्हणटात, आमी तांकां विचारलें तुमकां पेन्शन येता, तुमकां DSS स्किम्स येता, हाऊसवाईफ स्कीम येता, तर तेणी आमकां सांगलें सरकार एक सायडीन 2000 दिता आनी दुसरे सायडीन 5000 घेता म्हणून। खास करून पोलीस स्टेशनार ज्या तरेन हे पोलीस ह्या लोकांचो छळ करतात, ज्या तरेन लोकांचे कंप्लेनी ते रजिस्टर करना आणि ज्या तरेन ह्या लोकांचेर अत्याचार जाता तो पळोवन दिसता की ह्या गोंयान आणि खास करून पेडण्या म्हालान हे सुशासन म्हणटा ते ना। जवळ 15 कोटीची टेंडर्स ऑलमोस्ट सगळी म्हणजे अप्रुव्हल बी घेऊन सगळे रेडी आहात। या सहकार्याच्या माध्यमातूनच विरोधी पक्षातलो आमदार असून सुद्धा गेली 14 महिने लोकांक जाय तशी कामां जातात। असेच तुमचे सहकार्य सदैव लाभतले अशी आशा। दयानंद सोपटे एक लोकांबरोबर रावता, विरोधी आसतना सुद्धा, कारण ताणें एक मांद्रेच्या लोकांनी एक इतिहास केलो। सिटींग चीफ मिनिस्टराक हरयले त्या खातीर परत एकदा दयानंद सोपटे बरोबरच मांद्रेच्या प्रत्येक नागरिकाक अभिमानान जो ताणें ताट मानान जे मतदान केलें खंयच भिडून आसतना आनी देशाक एक सिग्नल धाडलो की मुख्यमंत्र्याक सुद्धा उडोवपाची धमक ही फक्त मांद्रे मतदारसंघात आसा आनी मांद्रेचे मतदारसंघ हे स्वाभिमानी आसा। टुरिझम मंत्री बाबूचो रोड शो हय गेल्लो अमेरिकेक। टुरिझम खात्याच्या रोड शोक फामिलीकूय घेवन गेल्लो। तातूंत चुकले कितें काय म्हूण बाबूची काँग्रेसीक परती जाप। अमेरिकेची भोंवडी आटपून बाबू गोंयांत पावलो। ताची फामील खंय स्वताच्या खर्चार गेल्ली, सरकाराच्या न्ही। पर्यटन मंत्र्याच्या फामिलीचो सरकाराची कुस्तार अमेरिकेत जंकेट टूर चल्ला। सरकारी पैसो कट दितात म्हूण काँग्रेस उलयताली। अमेरिकन जो रोड शो आहा तेचे खर्च कितलो, तेचो आमकां फायदो कितलो जातलो, कोण कोण ह्या डेलिगेशना भितर आसा, डेलिगेशनाक क्रायटेरिया कितें, ट्युरिझम डिपार्टमेंट जावं ट्युरिझम मिनिस्ट्री हेतूनसून आजून पर्यंत ऑफिशियल ब्लॅक अँड व्हाईट कांयच येवंक ना। गिरीश चोडणकरान 1 कोटीचो बंगलो घेतला त्याचो पयलो हिशोब दिवचो। हे लोक जे अख्खे पेपरार गोंयचे येवन गेला की चॅक नाक्याचेर उबे रावप आनी हप्ते वसूल करप, हो आनी तो दुसरो स्पीकर मेन स्पीकर जाला तो तेंचो काँग्रेसचो। हे काँग्रेस कितें चलयतले हेजेर कळून चुकलेले आहा। हेजे वयल्यान लोकांक कळची ती काँग्रेसचे राम भरोसाचेर चलोवपाचें म्हणून। रोड शोक म्हणटे आमचे डेलिगेशन गेल्लें, तेजे भितर हांव आसलोलो, तेजे भितर आमचो CS आसलोलो, तेजे भितर आमचो GTDCचो चेअरमॅन आसलोलो आनी तेजे भितर आमचो डेप्युटी डायरेक्टर हो तेजे भितर आसलोलो। हे 4 जाणांचे शिष्टमंडळ आमी अमेरिका गेले। आतां तेंचे बरोबर म्हाजी फॅमिली गेली, म्हाजे बरोबर। आता माझी फॅमिली जी गेल्या ती आपल्या खर्चान गेल्या, या डिपार्टमेंटाच्या खर्चांनी। डिपार्टमेंटाचो आणि यांचो कांयच संबंध ना। आता तेंच्यांनी जो आरोप केला हे लोक कशे गेले आणि कितें गेले, अरे हे हांव जेन्ना वयतलो जाल्यार म्हाजे बरोबर फॅमिली म्हाजी वयची ना आनी हांवें आपोवप न्ही काय व्हरप न्ही। आनी म्हाजी फॅमिली जी आहा ते एक डॉक्टर आहा आनी एकटो तुगेलो व्हडलें ऑफिसर आहा एक्सायज हेजे कमिशनर म्हणजे, आनी तेंची कापासता वचपाची। तेंच्यांनी एक्सायज डिपार्टमेंटान मागचे, तेंच्यांनी लेबर कमिशना कडेन मागचे की हेंचो खर्च कसो जाला आनी कितें जाला तें दिवचें म्हणून। हें मेळटा नाल्यार असेंब्लीन आवाज उठयचो। हो जो आमदार सोपटे जो आहा थंय बसलेलो आहा तेणें असेंब्लीन क्वेश्चन करचें, थंय सडेतोड ताका सगळें उतरां मेळटली। तो अशें प्रेस कॉन्फरन्स घेवन लोकांक दिशाभूल करचो न्ही।
रामनाथी 4 जुना सावन गोयचे 7वें अखिल भारतीय हिंदू अधिवेशन जाता। अधिवेशनाक जोडून 12 जुना मेरेन वेगवेगळे कार्यावळी आणि साधना शिबीर आसतले। मुखेल अधिवेशन 7 जून मेरेन, 8 जुनाक साधना शिबीर, 9 ते 12 जून हिंदू राष्ट्र संघटक अधिवेशन आणि प्रशिक्षण उपक्रम चलतले। अधिवेशनाक भारतासहित नेपाळ, श्रीलंका आणि बांगलादेशांतल्यान 180 वयर हिंदुत्ववादी संघटनांचे प्रतिनिधी आयल्यात। सप्तम अखिल भारतीय हिंदू अधिवेशन के तहत इस वर्ष हमने 8 जून को हिंदुत्वनिष्ठ साधना शिविर और 9 से 12 जून इस कालावधि में हिंदुत्वनिष्ठ हिंदू राष्ट्र संघटक प्रशिक्षण एवं अधिवेशन का आयोजन किया है। हम किसी भी कार्य करते हैं तो इस कार्य के पीछे यदि साधना का बल होगा या ईश्वरीय अधिष्ठान होगा तो वो कार्य सफल होता है। और यही साधना का और ईश्वरीय अधिष्ठान का महत्व आने वाले हिंदुत्वनिष्ठों में अंकित करने हेतु हमने 8 जून को हिंदुत्वनिष्ठ साधना शिविर का आयोजन किया हुआ है। हमने इस वर्ष अखिल भारतीय हिंदू राष्ट्र संघटक प्रशिक्षण एवं अधिवेशन का आयोजन किया है। इस अधिवेशन में हम हिंदू संगठन का कार्य कैसे करें, कौन से उपक्रम हैं कि जो प्रभावी रूप से हिंदुओं का संगठन करते हैं, धर्म रक्षा का कार्य हम वैधानिक मार्ग से कैसे करें, आंदोलन हो तो वो वैधानिक मार्ग से कैसे करें, सूचना का उपयोग, सूचना का जो अधिकार है उसका उपयोग हम कैसे करें, या कार्यकर्ताओं का व्यक्तित्व विकास कैसे होगा, इस दृष्टिकोण से हम इस अधिवेशन में मार्गदर्शन करेंगे। श्री रामनाथ देवस्थान फोंडा गोवा में सप्तम अखिल भारतीय हिंदू अधिवेशन का आयोजन किया गया है। इस अधिवेशन में भारत के 19 प्रांत एवं नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश से 180 से ज़्यादा धर्मनिष्ठ और संगठनों के 650 से अधिक प्रतिनिधि उपस्थित होंगे। इस अधिवेशन में मुख्यतः हिंदुओं की सुरक्षा, मंदिर रक्षा, संस्कृति रक्षा, इतिहास रक्षा, धर्म परिवर्तन, लव जिहाद, कश्मीरी हिंदुओं का पुनर्वास आदि अनेक समस्याओं के साथ युवा शक्ति का संगठन, संतों का संगठन एवं हिंदू राष्ट्र की स्थापना की प्रत्यक्ष रूपरेखा और कार्यक्रम निश्चित किया जाएगा। एक कमर्शियल ब्रेक।